आम्ही थंयसर त्यांच्या सपोर्टान जे कितें उलोवंक जाय आसलें ते उलयले, सरकाराचेरूय आमी टिका केली कितें, आनी जे पद्दतीन तांकां सपोर्ट करपाक जाय आसलो थंयसर ती आमी रिक्वेस्ट केली सरकारा कडेन की अशें जावपाक जायना आनी तांकां सरकारान सपोर्ट करपाक जाय म्हणून। त्याच्या उपरांत दुसरे दिसा आमकां सांजची न्यूज आतां कळटा की ती केस फाटी घेवपाक ती फुडें सरल्या म्हणून जी फॅमिलीन केस केल्ली तीच फॅमिली केस फाटी घेवपाचे खबरी उलयता म्हणून। हे कितें चल्लां? हे कितें चल्लां? आयज जो एक्टिविस्ट भायर सरला तो कित्याक भायर सरला? आमी बेकार आसा? आमचे कडेन फक्त टायम आसा? आमकां काम धंदो ना? अरे काम धंदो सोडून तुमच्या खातीर आमी येतात मरे। येता कित्याक तर एक गोंयकारांक त्रास जावपाक जायना म्हणून। आयज आमी भायर सरले आनी उलयता कित्याक तर आयज जे राजकारणी आहा तेंच्यांनी आमचो विश्वासघात केला। आयज हे काँग्रेसीन निवडून दिल्लेले राजकारणी बीजेपीन गेले, ज्यांका ऑपोजिशनान बसोंक जाय आसलेले ते सत्तेच्या आशे खातीर, पैशांच्या आशे खातीर ते बीजेपी कडेन गेले। तांकां सत्ता जायी, सत्ता भोगूंक जाय, सूख भोगूंक जाय, तांकां गोंयकारांचे कोणाचे पडोंक ना। गोंयकार मरो नाल्यार उरो, शंकर पळजी वास्कोचे नेता, रामा सांत अंद्रेचे नेता, तारा केरकर वास्कोचे नेता, प्रतिमा कुटुंब नावेलीचे नेता, संजय बोर्डे म्हापशेचे नेता कोणा खातीर येता? आयज तुमच्या खातीर येता। तुम्ही आयज एक रॉंग एक्झाम्पल सेट करता। फाल्यां सकाळी जेन्ना खरी कोणाक गरज आसतली न्हू तेन्ना खंयचो एक्टिविस्ट पावचो ना। अरे आमी त्या दिसा पावले आनी उलयले म्हणून सांजचो सीएम येयलो मरे। आमी सरकाराचेर डायरेक्टली ओपनली टिका केली मरे। आज भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हेका जबाबदार आसा, गोंयचे पुलीस हेका जबाबदार आसा म्हणून आमी टिका केली मरे। म्हणून ते थंय पावले आनी तुमी आयज कॉम्प्रोमायज करूंक पावले। हे सिच्युएशन क्रिएट आमी केले पूण तुमी कॉम्प्रोमायज करूंक जाय नासलेले। तुम्ही कॉम्प्रोमायज करूंक जाय नासलेले। आमचो साथ तुमकां आमी सांगला, तुमकां लास्ट मिनीट आमी सपोर्ट करतले म्हणून। आमी थंय टायमपास करपाक येवंक नासलेले। कोणाक बेश्टो फ्री टायम ना, सगळ्यांक आपले पोट आसा। हांव कामा धंद्याक वचून एक्टिविजम करता कितें आनी फूल टायम ग्राउंडाचेर आसता। 365 दीस व्हिडिओ काडटा कोणा खातीर? स्वता खातीर न्हू। म्हाका 1 रुपया मेळना। बोडगेश्वराच्यान सांगता देवाची शपथ घेवन आयज मेरेन एक्टिविजमाचे 1 रुपया कमवूंक ना केन्ना। बोल्सांतले पयशे मोडले, लाखांनी पयशे मोडले कोणा खातीर? ह्या मायभुमी खातीर। आमचो विश्वासघात करता। हेच्या फुडें आमी येतले तुमकां दिसता? जेन्ना खरी गरज आसतली तेन्ना आमी केन्नाच येवचे ना। आनी आयज हांव जाल्यार डिसायड करता इंडिव्हिज्युअल केसीस हांव वयचो ना। कित्याक सांग तुमी विश्वासघात करता म्हणून। अरे कितें वायट केलां आमी तुमचें? कितें वायट केलां? आमी उबे रावता मरे, लास्ट मेरेन उबे रावता मरे तुमच्या खातीर। आनी आयज तुमी असो विश्वासघात करता। कित्या खातीर सेटिंग केली? पयशां खातीर? कॉम्प्रोमायज कित्याक? कितें रे थंय जितले लोक गेले तेंच्यांनी तुमकां सांगलें आमी घर बांदून दितले म्हणून। वॉल्टर लोबोन आश्वासन दिलें की आपूण तुमकां डोनेशन रेस करून दिता म्हणून, पूण तुमी सेटिंग कित्याक केलें तें आमकां खबर ना। आयज हे तुमच्या बरोबर जालां न्हू ते आनी कोणा कडेन जावंक शकता आनी जातले आनी हेच्या पयलींय जालां। आनी हे इश्यू हायलायट करपाची गरज आसा कित्याक आयज आमचे जे कायदे आहा न्हू ते भायल्या लोकांक सपोर्ट करता आनी राजकारणी ह्या दिल्लीच्या बिल्डर लॉबीक, कसिनो लॉबीक, बाकीचे जे लॉबीज आहा बिल्डर लॉबी हांकां सपोर्ट करता म्हणून आयज ही परिस्थिती। सो जाणा एका गोंयकारान जाणीव करून घेवपाची की एक्टिविस्ट हांगा टायमपास करपाक ना, कितें आमी हांगा गोंयचे मुद्दे घेवपाक आहा, गोंय वाचोवपाक आसा। सो हांव सगळ्यां कडेन मागता अशी फकाणां एक्टिविस्टां कडेन करूं नाका। हे मन मरे मळके मन म्हाजे फाल्यां कोणाचें घर मोडलें आनी कोणी आपयलो ना म्हणूंक शकना, पूण म्हाका खबर ना लोक अशे असतात म्हणून। अरे आयज हे एक्झाम्पल सेट जातले, फाल्यां मर्डर करतले मरे, सॉरी म्हणटले आनी केस सेट करतले कितें रे, आनी ते जो कोण मर्डर केला न्हू तो सुट्टलो इजिली, ती गत जातली। तशें जावपाक जायना। अरे म्हाका एक सांग, आयज तेंच्यांनी चूक केल्या जितले गव्हर्नमेंट ऑफिसर आहा, जितले थंय बाउन्सर येयलेले आनी जितले लोकांनी कायदो हातीन घेतला तांकां ही शिक्षा जावपाकूच जाय मरे। खंयच्या आधाराचेर केस फाटी घेतले आनी तांकां तुमी सोडटले इजिली? अरे कोणाचें घर मोडला तेंच्यांनी, व्हडलो क्रायम तो। इट इज लायक अ मर्डर। घर मोडप म्हटल्यार मठी मरे। ती मठी बांदपाक कितलो लोक घाम गळयता, कश्ट काडटा ते खबर आहा तुमकां? तेतून रावन अन्न खातात मरे आमी। ती मठी तेंच्यांनी मोडले आनी भायलो मनीस येवन गोंयकाराची मठी मोडटा म्हणून आमी थंय पावलेले। कितें हेच एक रिजन आसलेले। सरकाराक हांव सांगपाक सोदता, गोंयच्या सीएमाक सांगपाक सोदता, सिद्धी नायकाक अजून मेरेन न्याय मेळोंक ना। कितें आनी क्रायम रेट ज्या पद्दतीन वाडला न्हू हे रॉंग एक्झाम्पल सेट जातले, हे चुकीचे एक्झाम्पल सेट जातले। ही केस फाटी घेत आनी जे पुलीस इन्वॉल्व आसा आनी बाकीचे जे लोक हो क्रायम करपाक इन्वॉल्व आसा तांकां जर तुमी सोडीत न्हू जाल्यार रॉंग एक्झाम्पल सेट जातले आनी हेच्या फुडें गोंयान अशी धंदाधुंदी जातली आनी त्या टायमाचेर गोंयकारांनी उलो मारलो जाल्यार कोण पावचे ना। आज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार उतरां ना तोंडान। कित्याक उतरां ना? व्हडले व्हडले बिल्डर, ब्रोकर, बाउन्सर, गुंडा, क्रिमिनल्स, पॉलिटिशियन हांच्या सगळ्यांच्या अगेन्स्ट वयता आनी आमी एक गोंयकार म्हणून तांकां उबे रावता। आमची रिस्क फाल्यां सकाळी आमकां खंय कितें करपाक शकता, फातर बिस्माकाचे सारखे आमकां कोणूय उडोवपाक शकता। लक्षांत दवरात, ज्या लोकांनी कॉम्प्रोमायज केला पळय तांकां सांगूंक सोदतात हो खेळ जो आहा पळय तो बंद करात। खेळ खेळपाचो हे फर्स्ट टायम न्हू। हांव पाशयेस काडून रावलो
हेचे पयलीं कितलेशे लोकांनी आपल्या फॅमिलीचेर सुद्धा कॉम्प्रोमाइज केल्ले आसात. आमी ही उतरां आयकला आसतली. आमी ज्या पर्यंत क्रिमिनलाक दडून हाडचो ना त्या पर्यंत आमी बॉडी व्हरचो ना. ज्या पर्यंत क्रिमिनलाक दडून हाडचो ना त्या पर्यंत बॉडी काडचो ना, भायर व्हरचो ना. कितें केलें? कॉम्प्रोमाइज केलें. मिडियाचो सपोर्ट मेळ्ळो तुमकां. आयज गोंयान मिडिया तरी सपोर्ट करता. ह्या मिडियानी तुमकां सपोर्ट केलो आनी तुमी कितें केलें? पयशाक लागून, आशेक लागून कॉम्प्रोमाइज. आयज भिरांत अशी जाला की एक भाव दुसरे भाव मेलो उपरांत कॉम्प्रोमाइज करून आपलो पोळी बाजूंक सोदता काय कितें हो गोंयकार? हो गोंयकार न्हू बाबा. ही गोंयकाराची मेंटेलिटी न्हू. ही केन्ना तसो गोंयकार आसलो न्हू. गोंयकार दानी आशिल्लो. पूण ह्या जाग्याचेर आयज वेगळे पळोवपाक मेळटा. आनी कित्याक पळोवपाक मेळटा? पॉलिटिशियन घुसला. फाल्यां सकाळीं तर आनी कोणाचेर अन्याय जाता अशें घरां मोडटा जाल्यार एक एक्झाम्पल सेट जाल्ले आसात. आनी एक्झाम्पल कसले सेट जाल्ले आहा? बिल्डर मोडू शकता, भाडकार मोडू शकता आनी मागीर कॉम्प्रोमाइज करपाक शकता. हे प्रत्येक टेनंट जो आहा पळय हेका भंय निर्माण केल्लो आसा. आनी हो एक्झाम्पल सेट करपी ही फॅमिली. हे फॅमिलीक कितें मेळोंक ना? हे फॅमिलीन सगळे कडेन सगळे लोक आयले तांकां सपोर्ट करपाक. वॉल्टर लोबोन आनी बाकीच्या लोकांनी सांगले सुद्धा तुमकां कितें फायनान्शियल हेल्प जाय आमी करतले पूण कॉम्प्रोमाइज करनाका. वी हॅव टू सेट एन एक्झाम्पल. बट आयज गोंयकार एक एक्झाम्पल जालें आहा. गोंयकार कॉम्प्रोमाइज आणि बिल्डर लॉबी विक्ट्री. गोंयकार कॉम्प्रोमाइज, बाउन्सर्स विक्ट्री. गोंयकार कॉम्प्रोमाइज, पॉलिटिशियन्स विक्ट्री. गोंयकार कॉम्प्रोमाइज आणि हे जे गुंड आहा पळय तांची विक्ट्री. हे सेट केल्लें आहा एक्झाम्पल. शेम. इट इज शेम. म्हाका लज दिसता. आनी आयज आमी प्रेस कॉन्फरन्स पयले फावटी एक गोंयकार जावन गोंयकाराक करेक्ट करपा लागून गोंयकाराच्या अगेन्स्ट प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेलो आसा. रॉंग आसा ते रॉंग. चूक आहा ती चूक. पुलीस इन्स्पेक्टराक सस्पेंड करता तुम्ही रॉंग जाला म्हणून, जाल्यार ही केस कसो विड्रॉ जावपाक शकता? आतां हांव सांगूंक सोदता. कोर्टान जजीस जे आसा पळय तुमी पळयतात. तुमी सुमोटो काडपाक जाय. हे कितें खेळ चल्ला? इन्स्टिट्यूशनाचेर कसो खेळ चल्ला? पुलीस डिपार्टमेंटाचेर कसो खेळ चल्ला? हो सगळो खेळ चल्ला मरे. इमोशनल खेळ चल्ला. आनी आयज म्हाका विचारपाक जाय, जे कोणी मोडला तो मोडला. आयज मोडला फाल्यां दुसऱ्याचें घर मोडटलो. ताजेर कॉम्प्रोमाइज हांच्यांनी कॉम्प्रोमाइज केले म्हणून थंयसर जावपाक जायना. म्हळ्यार आयज पुलिसाचे वापर मिसयूज जालो असो जालो. मिडियाचो वापर मिसयूज जालो. एक्टिविस्टांचो वापर मिसयूज करता तुमी जाले. अशें जावपाक जायना. आमी व्हेरी क्लियर कट सांगूंक सोदतात चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक. तुमचो पॉलिटिकल अंडरस्टँडिंग जे आहा पळय बरें फुडें पावल्ले आहा तुमी. पूण अशें चिंतनाका गोंयकार पिशे आहा म्हणून. हे सगळें कॉम्प्रोमाइज करपाक न्हू. जेन्ना हांवें पळयलो अक्षरशः जेन्ना खंयचो इन्सिडंट घडटा तेन्ना हे बीजेपी सरकार आपलोच मनीस त्या मुवमेंटान भितर घुसयतात. आपलो सोयरो दायरो जो पॉलिटिकली एफिलिएटेड आसा त्या मनशाक भितर घुसयतात. ती फॅमिली आहा पळय ते टेन्शनान आसतात. थंय वचून तांकां कॉम्प्रोमाइज करपा लागून नेगोशिएशनाक बसयतात. आनी हे नेगोशिएशन करपाक तर तुमकां दिसता तुमकां तुमची पोळी भाजपाक लागून. लक्षांत दवरात. हो एक्टिविस्ट हांगासर 1 रुपया घेयनासतना उबो रावता तुमच्या लागून. फक्त गोंयची मोग आहा म्हणून. आमकां नेगोशिएशन करपा लागून यूज करपाक सोदिनाकात. लक्षांत दवरात. आमकां तुमचे नेगोशिएशन करपा लागून आमकां यूज करनाकात. हेच्या फुडें खंयचोय गोंयकार जर एक्टिविस्टांक उलो मारतात, जेन्युइन एक्टिविस्टांक उलो मारतात जाल्यार पयलीं तकलेन घालात की आमी एक्टिविस्ट कॉम्प्रोमाइज करचो ना आनी तुमी कॉम्प्रोमाइज करचो ना. तुमी कॉम्प्रोमाइज करपाचे आसात जाल्यार आमचे कडेन पांये पडटा. आमचे कडेन येनाका. आमचे कडेन तितलो टायम ना. आमचे कडेन टायम ना. जे कोण कॉम्प्रोमाइज करूंक सोदता तांकां. हांवें कितल्योशो केसी एक्सिडेंट केसीस पळयल्ले आसात. कितलेशे हांवें मर्डर केसीस पळयल्ले आसात. अक्षरशः कॉम्प्रोमाइज जाल्ले आसात. मागीर रडून काय फायदो ना. एक डायलॉग आसा, मेलो तो गेलो न्हू. आतां कितें मेळटा तें दवरुया न्हू. मेलो तो गेलो. आतां कितें आहा तें दवरुया. अशें बंद करात बाबानो. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां प्रत्येक मनीस जे आसा पळय तो आमचो गोंयकार. तो हो गोंयकार न्हू आमचो. हो आमचे गोंयकारपण जे आहा पळय वेगळें. प्लीज रिक्वेस्टिंग एवरीवन, प्लीज बी सिन्सियर. आमचो लायफ जे आहा पळय थ्रेटन आसता बाबा. आमचे लायफ थ्रेटन आसात. वॉल्टर लोबो आसात, प्रतिमा कुतिनो आसात, शंकर पोलजी आसात. कितलेशे एक्टिविस्ट आसा हांगासर गोंयभर. मारियानो बेलेकर आसात. कितलेशे एक्टिविस्ट आहा आपले लायफ रिस्कान घालून तुमकां हेल्प करपाक येता. डोंट यू थिंक सो दॅट ते गुंडा जे आहा पळय आमच्या फाटल्यान लागूंक शकता? डोंट यू थिंक सो दॅट बाकीचे जे लोक आसा पळय हे बिल्डर आहा पळय आमच्या फाटल्यान लागूंक शकता? म्हळ्यार तुमी कितें सांगूंक सोदता? आज पर्यंत तुमकां हांव ओग्गी रावलो. खंयच्यान पयशे येता एक्टिविजम करपाक? दिता तुमी? खंयच्या गोंयकारांनी एकट्या गोंयकारांनी दिला जाल्यार सांग एक्टिविजम करपाक पयसो दिला? हे तर सोशल मिडियाचेर बसून आहा पळय ते बंद करात विचारपाचें. मोग आसा म्हणून
आमी गोंयकारपणाचो मोग आसा आनी गोंयची मातयेचो मोग आसा म्हणून आमी हांगासर भायर सरतात. दिस फ्रस्ट्रेशन इज कमिंग बिकॉज वी आर बीन इन्सल्टेड बाय मेनी पीपल. हांव तुका एक व्हेरी क्लियर सांगूंक सोदता, तुमकां सांगूंक सोदतात, प्रेम आसा न्ही जाल्यार सेल्फलेसली काम करात, पूण सेल्फलेसली काम करता त्या मनशाक वापरपाक सोदी नाकात प्लीज. पूण एक गजाल अंडरस्टँड करपाची गरज आसा. फाल्यां सकाळी तर एक इन्सिडेंट आनी कोणाचेर घडल्या न्ही जाल्यार बिल्डरांक, ब्रोकरांक, गुंडांक कॉन्फिडन्स दिया आयज की आमी घर मोडूंक शकता आनी मागीर तांकां कंपेन्सेशन कितें दिवपाक शकता, कितें सगळें आमच्या पॉल्सान आहा. ताकाच लागून कालचो जो त्याचो तुम्ही बारीक व्हिडिओ काढून पळयात, तो जो अरेस्ट करून व्हरतालो तो बॉल्सान असो हात घातला, असो बॉल्सान हात घातला, त्या भायल्या मनशान असो बॉल्सान हात घातला आणि पुलीस ताका दोनूय हातींनी घट धरता आणि तो बिंदास चलता जशें की डीजीपी, आयजीपी, चीफ मिनिस्टर त्याच्या बॉल्सान आसा, होम मिनिस्टर त्याच्या बॉल्सान आहा. आणि एक्झॅक्टली टुडे आफ्टर दिस इन्सिडेंट ऑफ विड्रॉईंग द केस केला जाल्यार खबर ना अजून पर्यंत, पण ताच्या नंतर दिश्टी पडटा की तो जिखलो आणि आमी गोंयकार कितें जालें तें तुमी डिसायड करा. एम येयलो, वो येयलो, तो येयलो, मायकल येयलो, कोण कॉन्ट्रॅक्टर येयलो. आय डोंट नो what the PWD engineers were doing there. Law and order fail जाता, कोण गुंडा कोणाचे घर मोडटा आणि सीएम तू आमकां सांगताय तू आमच्या पैशांनी त्याचे घर रिपेअर करतलो आणि PWD इंजिनियर कित्याक गेले रे ती? You are trying to tell us you are going to recover the money. You have failed. Law and order has failed. You do one thing: arrest the people involved, even if the case is compromised, to prove that you are a worthy home minister and a chief minister. I don't want to say anything about the lady, but please remember, I spoke to English in Murniha, crying wolf. I spoke to crying wolf जान deal पळय केल्या न्हू. फाल्यां आयज शाश्टीक घडलें, कोणेन कोणाचे दुरीक मोडलें, आमचे मन मोडलें मरे. आनी जे भाशेन शंकर पोळची म्हणटा तो म्हणटा आतां पर्सनल म्हणटा, आय विल नॉट गो. So please remember, all you Goans, before you cry wolf or people come because you are in trouble, saral sangche, this woman told me also, I will let you know in 2 days. But when all of us ran the opposition, sogale daule, if you are going to do a deal like this sets a very bad example. And ami activist and opposition nimane konankut pahang uchchana.